सातपर्यंत मोठी ऑपरेशन करताले आणि हांवें सकाळी फुडें 7 सुमार फोन लावन रिव्यू घेतला त्यांचा भाऊ स्टेबल आसा ताका आयसीयून शिफ्ट केल्या आतां हांव पळयतलो पळोवन एकदां परत डॉक्टरां कडेन डिस्कस करतलो तर राती कंटिन्युअसली होम मिनिस्टर म्हणजे पंतप्रधानांनी खुद्द राती 1 पर्यंत म्हणजे हांव 2 पर्यंत हांगा आशिल्लो एकाक फोन लावन भाऊची चवकशी केली सकाळी परत आसा तसो 7 सुमार म्हणजे पंतप्रधान होम मिनिस्टर इवन तो रक्षा मंत्री हांचो फोन आयिल्लो आनी तांच्यांनी चवकशी केली म्हणजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग स्वता गोंयांत एकाक सुमार पावता आनी फुडली तांच्या बरोबर डिस्कस जातलें इवन दो आत्तां तरी भाऊची प्रकृती तशी स्थिर हांव कंटिन्युअसली डॉक्टरां कडेन उलयत आसा बाकीची जी फुडलो लायन ऑफ ट्रिटमेंट आनी ते डॉक्टरांच्या बरोबर आतां डिस्कस करता आनी कितें सर्जरीज बीन कितें आसा काय तसं राती तरी 4 कडेन तेंची वेगवेगळी सर्जरी केल्या गेल्या 2 पांयाचेर आनी 2 हाताचेर ताज्या उपरांत फुडले डिसायड जाता म्हणजे पंतप्रधान आपले प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंदजी हांच्यांनी स्वता फोन सकाळी फुडें लायलो आनी तांच्यांनी तांची विचारपूस केल्या कंटिन्युअसली आमची सेंट्रल लिडरशीप राष्ट्रपती इवन जो उपराष्ट्रपती हांगासर आसा ते कंटिन्युअसली खबर घेत आसा राष्ट्रपतीन खास करून म्हणजे त्यांची बाकीची सगळी चौकशी करपाक लायला ताका लागून रक्षा मंत्री गोंयांत येता राष्ट्रपतीन सकाळी फोन केला